जेजूच्या येण्याच्या काळांत आमी आसा आनी ह्या जेजूच्या येण्याच्या काळांत आमी कितें भाशेन ताच्या पयल्या येण्याचो आमी उगडास करता. देवाक दिनवासता की देवान आपल्या पुताक 2000 वर्सां फाटीं पाठयलोलो म्हणून. दिनवासणीच्या मनान ताच्या पयल्या येण्याची उगडास करतना ताच्या दुसऱ्या येण्याची आमी तयारी करता. दोरेक जेजूच्या येण्याच्या काळांत होच निरोप आमकां. आमी देवाक दिनवासता कित्याक देवान आपल्या पुताक धाडलेलो 2 वर्सां फाटीं आनीक तोच जेजू परतून येतलो. ह्या जेजू जेन्ना परतून येतलो तेन्ना ही तयारी आमची जावचे खातीर हो काळ आमकां सगल्यांक पवित्र सोबीन दिल्लो आसा. इश्टनू, ह्या काळांत हो जेन्ना जेजूच्या पयले येण्याक आनी दुसऱ्या येण्या मदीं जो वेळ आसा, ह्या वेळांत आमची उत्मीक तयारी जावचे खातीर आमकां उलो. कित्याक जेजू आयलोलो सांडलोल्यांक सोदूंक. जेजूच्या काळजांत जावं द लास्ट निमाणो जो आसा, द लिस्ट जाची गरज ना, द लॉस्ट जो सांडलेलो आसा, द लोनली जो एकसुरो आसा, असल्या मनशांक जेजूच्या काळजांत जागो आसा.